नमस्कार. विश्वकोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आज हांव प रामकृष्ण शास्त्री हांगेर बुकान दुखून विंचिल्ली काणी सांगता. काणयेचें नांव आक्षी म्हणून. एक गांवांतू एक राय आशिल्लो. चांग राय तो बदची जेन्ना पुरा मोगान पळयत आशिल्लो जाल्यार कसले कानून करतना मात्र मागशी मुखार पळयनाशी कांय पुणी कानून करता आशिल्लो. एक दिवस तागेले आस्थाना भितरी एक कसकी सभे चलत आशिल्ले. कसकी एक मुख्य विचारू पुरा मंत्री रायाल उद्योगी पुरा मेळून उलयतर आशिल्लींची. तेन्ना राया लागींची येद्रा राबोवन उलयत आशिल्ले उद्योगीक नांग कुळवूळ येता. नांग कुळवुळे शींक येतना तडसू जातवा कोणाकय तो आक्षी म्हणून रायाल तोंडारी शिंकता. तागेले तोंडाची उद्दा पुरा रायाल आंगारी तोंडारी पळोवन राया गलीज जाता. ताका जोर कोप येता. तो ते शिंकील उद्योगीक समज एक शिक्षा दिता, पेट्ट मारयता आनी सांगता एक नवे कानून करता आनी मुखारी मिगेल आसतना भितरी कोणय शिंकू ना. शिंकले म्हूण जाल्यार तांकां घोर शिक्षा दिता म्हूण सांगता. ताचे मागीर तागेले आसतना येवचे म्हळ्यार पुरा जाणा भारी भय्य खंय पुणी चुकून शिंक येतकी म्हणून. अशी चलत आसतना तेंची राज्यां भितरी एक दुर्बळ मनीस आशिल्लो. ताका घरभर चिरडू पोट्टा खावच्याक गतीना सम अवंगल येना. तेन्ना तागेले बायल एक दीस सांगता, पळय रायो भारी दयाळू म्हूण हांव आयकल्या. तूं तागेले आसतना वचून कांय पुणी एक मागून घेवन यो म्हूण सांगता. तेन्ना तो सांगता, ना बा म्हाका भंय करता, म्हाका कळना रायाल्या वचून कशें निमगोचें कशें उल्लोचें म्हणून सांगता. तूं कसले उल्लो का म्हणू ना, तूं वचून रायाल येद्रा राबल्यारय पुरो. ताका तुका पळयतना तुगेले गती कसो म्हूण कळटा तो दिता. तूं वचूकाची विज्यान जायना हें चिरडूवान वळवळचें पळोवच्याक म्हूण सांगून ताका वत्ताय करून रायाल आसतना पेटयता. तो भिवन रायाल आसतना येता. तांची पुरा चंदाय पळोवन ताका एक नमुन्या भंय जाता. कशें हांव रायाल येद्रा वचून निमगोचें म्हणून तो एक बदीन मुल्यां वचून राबता आनी पळयता थंय कसकस पुरा जातर आस म्हणून. रायो नित्या मणकेची तांगेले मंत्रील्यांनी पुरा उलयत आसता. तेन्ना रायाकची नांग कुळवूळ येता आनी तो होडोन आक्षी म्हूण शिंकता. आतां सगळे सभे थंड जाता. रायो शिंकला. रायाल प्रकार आतां शिक्षा ताका मेळका. तेन्ना मंत्री वग्गी माती खर्चिता आनी उपाय करता. आतां कळूनच नवें राय शिंकील म्हणून कांय गोतना नातील मणकेची कोण तें शिंकिलें तुमकां गोतनावें रायाल कानून आस म्हणून हें सभे भितर कोणेय शिंकू ना. कोण तें शिंकिलें म्हूण निमगिता. कोणेय उलयनाची. कडेर ह्याक पाप दिसता रायाल तोंड पळयतना. तो हगूर मुखार येवन सांगता, राया हांव शिंकिलो म्हूण सांगता. व्हडले मंत्री, तूं शिंकील वे तावळ तुका शिक्षा मेळची आसा. आतां ताका व्हरून कारागृहां घालाची. राय मागीर ताका कसो म्हूण पळयता म्हूण सांगता. रायाल मर्याद व्हरता. रात्री जातना रायो तागेले कारागृहाला येता आनी सांगता, तूं पळय आज म्हगेली मर्याद वरयली. सगळी सभे भितरी म्हाका इतली लज्ज जातर आशिल्ली. त्या देखून तूं कांय भिवू नाका. तूं शिंकील न्हय, तुकाय गोतस म्हाकाय गोतस. हांव तुका भरपूर दुड्ड दिवन पेटयत घराक. तूं ताचे खातीर वयल म्हगेले गी म्हूण सांगून ताका मस्त दुड्ड आनी दिवन घरा पेटोवन दिता. घरा वतना बायलेक एक जरा कापड भांगर चिरडुवांकय घालू अवंगाले खाण पुरा घेवन घरा वता. बायले तें पळोवन भारी संतोश जाता. ती हेर दिवस उद्दा हाडू बांयतल्या वतना एक जरा कापड घालता आनी गळभर भांगर घालता आनी वता खुशेन. तेन्ना अनेक श्रीमंताल बायलां तिका पळयता. कशी गो हें खाली थंय तुगेलें समज कापड ना आशिल्लें हें खंयचें म्हूण निमगिता. तेन्ना ती सांगता, कसा म्हूण म्हाका गोतना. म्हगेले बामणान रायाल येद्रा वचून आक्षी म्हणली खंय, रायान इतली पुरा दिल्ली खंय म्हूण सांगता. तिका बदल गोतना कसो जालें म्हूण. ही श्रीमंताल बायल घरा धांवता आनी बामणा सांगता, कसो करतस तुमी थंय पळतो रायाल येद्रा वचून आक्षी म्हूण शिंकलो खंय, ताका रायान इतले भांगर दिवन पेटयला. तूं वय वचका म्हूण सांगता.
तेन्ना तो सांगता कसो उलयता गो तूं, म्हाका तशी आटयल कुडलें शिंकू जायना मी जेन्ना कशें तें शिंकचें म्हूण म्हणटा. कांय ना, तूं थोडी मिरसांगे पिट्टी घेवन वच आनी राया लेद्रा रपतना नांका भितर घाली शिंकी आपापी येता पळय म्हूण सांगता. आनी वत्ताय करून ताका मिरसांगे पिट्टी बांदून दिवन पेटयता. तो रायाला आसतना वता आनी राया लेद्राक मिरसांगे पिट्टी नांका घालून येवन रपता आनी हाकशी 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 म्हणून शिंकू सुरू करता. राया आंगार पुरा तागेर उश्टी पडता. राया खूब एरवता. तुक्या कानून गुतना मे आमगेले कशी तूं आयलो, इतली पण शिंकू कमी गेले तोंडारे म्हूण सांगता. आनी चाटी हाडून ताका 100 पेट्ट मारून आसतना दुखून भायर घालयता. वो दुख्खेन वळवळत घराल्या येता आनी बागील धाडायता. काडी गो बागील म्हज्यान राब्बू जायना म्हूण सांगता बायलेक. तेन्ना ती कंडीन दुखून हात भायर घाल सांगता, कप्पड हाडला वे म्हाका जराचे दियाची. तुमी नवो कप्पड हाडता म्हणू हांव आशिल्ल पोरणी कप्पड पुरा लसून घालून बसले हांगा म्हूण सांगता. खूब येता, तुका कप्पड आनी भांगर, म्हाका हांगा राब्बू जायना, भितर येवच्या सोड म्हाका म्हूण सांगता. आनी सांगता तुगेले अत्याशेन म्हाका पेट्ट खावन आयला म्हूण सांगता. चिरडोवानो कशी दिसली काणी? अत्याशे वचून तूं बघून आयलो न्ही वा? अनेक वरां तूं नव काणी ओटू मेळया. नमस्कार.